गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स. कोविड-19च्या वॅक्सिनेशनाचे मोहिमेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो आरंभ. भारतात सगळ्या राज्यांनी वॅक्सिना दिवपाक जाल्यार सुरवात. 51व्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आरंभ जाला. अंदूचो इफ्फी कोरोनाच्या सावटाखाला. 224 फिल्मांचो घेवपाक मेळटलो आस्वाद. गोल्डन पिकॉक अवॉर्डाचे रेशीत 15 फिल्मां. गोंयान मनयले सेंट जोझफ वाझाचे फेस्त. कोरोनाचे फाटभुंयेचेर भाविकांनी दाखयली उमेद. सरकारी एसओपी पाळून केल्यो कार्यावळी आनी हेर धर्मीक विधी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 51वें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियाचे शेनवारा उक्तावण जालें. अंदूचो इफ्फी कोरोनाच्या सावटात जाता. तेका लागून लोक उणे असले तरी गोंय सरकारान जतनाय चड घेवची पडल्या. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान इफ्फीचे उक्तावण केलें. अभिनेतो, निर्मातो आणि दिग्दर्शक सुदीप संजीव, सिनेमॅटोग्राफर व्हितोरियो स्टोरोरोची लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्डा खातीर निवड केल्या. बांगलादेश अंदूचो कंट्री ऑफ फोकस जावन रावला. कोरोनाचे वारे असले आणि साबार बंधना असली तरी लेगीत संवसारीक पावण्यावेले हे फेस्टिवल अंदूच जातलेच. संवसारीक सिनेमा भितर अर्जेंटिनाचो पाब्लो सीझर, श्रीलंकेचो प्रसन्ना विठांजे, ऑस्ट्रेलियाचो अबुबकर शॉकी, प्रियदर्शन आणि बांगलादेशाचो रुबैयात होसेन ह्या दर्जेदार सिनेमांचो आस्पाव आसा. इफ्फीत वेगवेगळ्या विभागांनी 224 फिल्मां पळोवपाक मेळटली. तेतूंतली 15 गोल्डन पिकॉक अवॉर्डा खातीर सर्त करतली. Our country focus this year is a neighboring country, the Bangladesh. We have the great confluence on the filmmakers and enthusiasts from across the world, thereby making the Vasudhaiva Kutumbakam, the Indian philosophy of the universal brotherhood, a reality. I'm happy to inform that, and we are conducting the event in a hybrid format. That is, and we will have the movie screening in the auditorium as well as on the online mode. The registration is nearly the 2,200 delegates and screening of nearly 200 movies in a physical format. The really pleasant to sign the kickstart of this event. मल्टिपल अकॅडमी अवॉर्ड जैतिवंत सिनेमॅटोग्राफर व्हितोरिया स्टोरारोक लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड भेटयतले. जाल्यार अभिनेतो, दिग्दर्शक आणि निर्मातो विश्वजीत चॅटर्जीक इंडियन पर्सनॅलिटी ऑफ द अवॉर्ड भेटोवन भोवमान करतले. केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान जाहीर केले. फिल्म फेस्टिवल में 600 अंग्रेजी फिल्में आई, उसमें से 126 इसमें दिखा स्क्रीन हुई है और उसमें 85 फिल्मों का तो प्रीमियर है. 85 प्रीमियर्स in this Goa Film Festival is a huge story of success and importance which world gives for Goa Film Festival. भारत के भी 190 फिल्में आई, उसमें से 23 पैनोरामा में दिखाई जाएगी. जैसे इस साल कहा हाइब्रिड है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. 7 थिएटर में फिल्में दिखेगी, लेकिन ऑनलाइन तो हर एक के लिए खुला है. इस साल का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चैटर्जी को दिया जाता है. उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए. मेरे सनम याद करिए, नाइट इन लंदन याद करिए, शहनाई याद करिए, बहुत सारी फिल्में. तो एक बहुत महान हस्ती जिनका और भी गौरव हो सकता है, उनके लिए ये इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा. और ये पुरस्कार उनको प्रत्यक्ष जब फिल्म अवार्ड मार्च में या अप्रैल में होगा तब ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा. ये पहली मेरी पुरस्कार की घोषणा है. और अंत में मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि दैट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल वितोरियो स्टोरारो इनको दिया गया है. इनको सिनेमाटोग्राफी के 3 ऑस्कर्स मिले हैं.
इरफान खान, सुशांत सिंग राजपूत, ऋषी कपूर आणि हॉलिवूड स्टार चॅडविक बोसमनाची फिल्मां दाखोवन तांकां फेस्टिवलात आर्गां ओंपतले. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. देशभर कोरोना लसीकरणाक सुरुवात जाल्या. संवसारांतले सगळ्यात व्हडले लसीकरण मोहिमेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आरंभ केलो. देशांतले सुमार 3000 केंद्रांनी वासिनां पावयल्ल्याचें मोदीन सांगलें. जगातल्या सगळ्यात व्हडल्या कोरोना लसीकरणाक शेनवारा भारतात सुरुवात जाली. 1.3 दशलक्ष लोकां मदीं कोरोना पातळचो न्हू हे खातीर व्यापक येवजण तयार केल्या. Started with healthcare workers, and that is the most risk exposure तांकां सगळ्यांत चड आशिल्लें. During the COVID, we are directly exposed to the positive patients all these months. So first we are covering the healthcare workers. This phase will take some time to cover, कारण आमचे प्रत्येक दिसा फक्त 100 बेनिफिशरी. आयज 8 सेंटर चालू आसा इन गोवा, 5 गव्हर्मेंट and 3 प्रायवेट. सो आयज 800 बेनिफिशरी आज मेळटले. But to cover all the healthcare workers also, we require some more sessions. In between आता कोण emergency आसले तांकां कोण भायल्यान घेवचें ना तुमी? It's not an emergency. Vaccination is not an emergency. Okay, it is like we are trying to build up the people's immunity by giving the vaccine. It's not an emergency. Right? We are giving it in this way so that the risk people are covered first. So on duty people who are having this COVID and other associated complications, they are coming करतात. So that is the risk community is given first. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे टोटल कितले बेनिफिशरीज आहेत? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे सध्या आमचे लिस्ट धाडिल्ले आसा 430 बेनिफिशरीज. वी आर स्टील अपडेटिंग मोर, कारण थोडे अजून लिस्ट एक एक करून उरल्या. म्हणजे तो कोणे कॉन्ट्रॅक्टर जॉईन जाल्यात, कोणे थोडे रिटायर जावन नवे जॉईन जाल्यात, तांचे थोडेशे लिस्ट उरले. वी आर स्टील अपलोडिंग मोर. ॲट प्रेझेंट 430 बेनिफिशरीज लिस्ट इज ऑलरेडी गिवन. गोंय वैजकीय महाविद्यालयात कोरोना लस दिवपाक सुरवात केल्या. भलायकी कर्मचारी रंगनाथ भज्जी ही लस घेवपी पहिली व्यक्ती ठरली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि डीन शिवानंद बांदेकार ह्या वेळार हाजर आशिल्लो. गोंयान आयज 700 जणांक लस दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कसयता तेची जमीन ह्या तत्वार गोंयकारांक जमिनीचे पूर्ण हक्क दियात, कसल्योच अटी घाली नासतना. तशेंच मेळावलेच्या आंदोलना वेळार जेंचेर केसी घातल्यात त्या समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्या वयल्यो केशी फाटी घेयात. सूडबुद्धीन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो केल्ल्यो बदल्यो रद्द करात. टीबी कुन्ना पीपल्स मुवमेंट फॉर सोशल जस्टिस फोरमान मागला. मेळावले जावपी IIT प्रकल्प जरी सरकारान रद्द केलो आसलो तरी आंदोलकांवेल्यो केशी फाटी घेवंक नात. बेगोबेग त्यो फाटी घेवच्यो, तशेंच बदल्यो घडोवन हाडल्यात तांकां परत त्या स्वातांचेर हाडचे अशें फोरमान मागला. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार कुळमुणकार कायदो चालीक लावन आलवारा लँड रायट्स खाला आशिल्ल्यो लोकांच्यो जमनी परत लोकांच्या नांवार करून दिवच्यो अशेंय ते मागतात. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर साबार मानेस्तांनी विचार मांडले. हो जो गावड्याचो फोड जाका आमी वयर काडपाचें, इन्स्टेड आमच्या गव्हर्मेंट हावरटपणान ताजो जागोच गिळंकृत करपाक सोदता. आनी हे माळावलेचे लोक हांणी आज अशें दाखोवन दिलां की तांणी आमकां एक्चुली लिडरशीप कितें म्हणटा तीच दाखोवली. 9 म्हयन्यांनी तांणी इतलें स्ट्रगल केलें की म्हाका दिसता हे पयलेच नाजाल्यार नायलॉन 66 नंतर दुसरेच फावट अशी घडणूक घडल्या की गव्हर्मेंटान माघार घेवची पडली. म्हाका खबर ना तो प्रमोद सावंत लिगॅलिटीची खबरी करता. हांव म्हणटा हो जर असो एक लॉ आसा जाल्यार लॉ हो बदलूंक जाय. हे तुका नाका आशिल्ले अंबानीक आनी अडानीक भारत विकपाक जाय तशें आपले लॉ बदलता तर
लिगॅलिटीची आमकां खबर सांगनाका. हो पयलीं लॉ बदलून ह्या जाग्या पयलीं ह्या लोकांच्या नांवार करूंक जाय. म्हळ्यार ऑल्टरनेट स्पेस म्हळ्यार आतां खूब आसात. ऑल्टरनेट स्पेसी वेर्णाच आसा म्हणून कोणें सांगिल्लें आनी सांग्या आसा. पूण मेन म्हणटा ते स्पेस डिक्लेअर करचे पयलीं लोकल लोकां कडेन उलोवणी करूंक जाय आनी तांची जर संमती आसा जाल्यारूच ती स्पेस डिक्लेअर करूंक जाय. पयलींच स्पेस डिक्लेअर करून मागीर ऑपोजिशन हें न्ही कितें म्हणटा तें. हे ट्रायबल्स आणि जे दलित त्या लोकांनी फुडाकार घेवन एक मुवमेंट करूंक जाय अवश्य. आणि हांव ताका इल्लेशें आनी जोडटा. ऑल प्रोग्रेसिव्ह फोर्सेस शूड कम टुगेदर. All progressive forces, and they must come together to wage a struggle for liberation, a second liberation of Goa. आम्ही जर सगळे मेळून खंबीरपणेन आसत जाल्यार ह्या सरकाराक गोंयसूनच न्हू तर भारतांसून सुद्धा येणाऱ्या 2024 घरात हाडपाक शकता. मोपाचो विषय मोपा शेतकरी संघर्ष समिती त्यांच्या जमनींचो विषय हा जायते हांगासर जायते जमनींचे विषय येयले म्हणून तो एक विषय सध्या ताजो आहा. तांकांय आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. जेन्ना हो विश्वजीत राणे लेटर बरयता पळय सांगता स्क्रॅप कर आनी आतां तो स्क्रॅप करता फायन तो शिफ्ट करपाक रेडी जाला. हांव विचारूंक सोदता आमचे सावथान डेप्युटी सीएम आसा बाबू कवळेकर तो कितें करपाक लागला. तो असली कित्याक चिटी बरयना. अरे तुमी चिटे बरयले जाल्यार तुमचो सीएम आयकता आनी बॅन डावन जाता जाल्यार बाबू कवळेकर should also write a letter and tell that we don't want double tracking, we don't want coal. बाबू कवळेकर इवन फिलिप नेरी ते आसा इवन तुझ्या बाबा शाहन आनी क्लेफास ते आसा. म्हळ्यार आयज कळून येता की हे जे गेल्या ते लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून वचूना भाव भयणारू हे आपले सेल्फ डेव्हलपमेंटाक लागून गेल्या. इट इज टाइम फॉर पीपल टू नाव थिंक वी आर द वन्स हू हॅव गिवन देम मॅन्डेट एंड दे हॅव नो राईट टू सिट देयर. मजगती आम आदमी पार्टीचो दिल्लीचो आमदार राघव चड्डान शेळ मेळावले वचून थळाव्या लोकांची भेट घेतली. आपाचो गांवकारांक तेंको आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. विश्वजीत राणेचोय ताणें फोग काडलो. पणजे पत्रकार परिशद घेवन ताणें सरकाराच्या लोकशाय विरोधी कर्तुबाक शिटकावणी दिली. पळयात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी श्यामचारी. लोटली जंक्शनाचेर कोयर उडोवपी अनवळखी मनशाक थळाव्या लोकांनी धरलो. एका ल्हान रिक्षेंतल्यान तो कोयर घेवन येयल्लो. लोकांनी ताका धरलो आनी उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिसांची सुवादीन केलो. शुक्रारा सांजे हो प्रकार घडलो. हो मनीस साखळेच्यान आयिल्ल्याचो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायलो. ताचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. क्या गिला कहाँ से लाए तुम? बिल्ला से लाया. पूरा नाम बोलो उसका. सलीम बागवान. सलीम क्या? बागवान. सलीम बागवान. वो किधर रहता है? वास्को. पूरा एड्रेस बोलो उसको. गांव से आया. नहीं अभी तुम पहला वैन लेके आगे पहला तुम आया वैन लेके. तो इधर से भागा क्यों तुम? सर मैं डर के भागा देख के. किसको डरा? किसको डरा? लोग देखा तो डरने का भागने का. नहीं तुमने बोला ना इधर भाई था आपका कोई. इधर भाई नहीं हो कम. अभी तुम पहले आगे आया था ना वो किस लिए आया था? आया था सर देखने के लिए. क्या देखने के? कोई है नहीं है. और बाद में कोई नहीं है वो देख के बाद में वो लोग को इशारा करके लाने का इधर फोन करके. अभी ये हमेशा तरीका है तुम्हारा. पहला आके देख के बाद में वो लोग आने का. गोवा 365 खातीर लोटल्याच्यान रमेश नायक रावत. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकारांनी शेनवारा सेंट जोझफ वाजाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. लेंताचे पयल्या आयतारा पदयात्रा काडटले अशें आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रावान सांगलें. हे फावट कोरोना व्हायरसाक लागून सरकारान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळून पदयात्रा काडटले अशें तांणी सांगलें. दोभाशीक समोरो म्हणून वांटो घेवंक
आमी आयल्या. The Archbishop Philip Neri Fairround said they will not have any large number of people for walking pilgrimage as they are following the SOPs. This year, only few devotees could attend the Holy Mass as per the SOPs of St. Joseph's feast celebration. Watch. आमच्या दोरम प्रांताच्या आस्कारेची बागयोन जुजेबाजाची दोबाजीक परब देखून आमी संतोसता. कोरोना व्हायरस हे भिरांकूळ पिडेक लागून निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून सदांचे भाशेन जायत्या आमच्या लोकांक हांगासर येवन समोरमणेन वांटो घेवंक मेळ्ळें ना देखून आमी दुखी जाता. पूण लोक संपर्क यंत्रा उदेशी हे परबेचे समोरमणेन वांटो घेतल्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीक आनी बागयोन जुसेबाजाच्या भक्तांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली बागयोन जुसेबाजाची परब आमी हांव देता. बागयोन जुसेबाजाची जिविताची देख घेवन आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान बरेपणाचे दूत आनी शांतीची हातयारां जावंक पावया. The pilgrimage, walking pilgrimage as usual on the first Sunday of Lent, but of course we have to follow all the SOPs and therefore we will have limited numbers. It will not be with such large numbers that we had in the last few years. But the pilgrimage, walking pilgrimage on the first Sunday of Lent will take place here. Yes, as you can see, the numbers attending the feast mass are small because all SOPs have to be adhered to. But people, wherever they are, the people of this village and the people of the state of Goa, even in their own homes, they are, participating in the Holy Eucharist. And yes, as long as the heart is there and the spirit is there, we are there. Hiru Mahale for Goa 365 in Sankwal. आमच्या खातीर सगळ्योच मॅची म्हत्वाच्यो पूण आयतारा एटीके मोहन बगाना आड जावपी मॅच मजेशीर जातली. एटीके मोहन बगाना आड झुजपा खातीर आमचो पंगड आमी बरो घटमूट केला. FC गोवाचो प्रशिक्षक जुआन फेर्नांडोन सांगलें. एटीके मोहन बगान आनी AFC गोवा मदीं आयतार दीस फातोर्डे स्टेडियमाचेर मॅच जाली. 18 गुणांसयत FC गोवा पंगड सद्याक तिसरे सुवातेर आसा जाल्यार 20 गुणांसयत एटीके मोहन बगान दुसरे सुवातेर आसा. एटीकेक फाटी घालपाक FC गोवाक 3 गुणांची गरज आसा. All the games for us is very important. Of course, tomorrow is it's a nice game because we play against a very good team, and for us it's a new opportunity to get 3 points and a good opportunity to continue to improve like a team. Having played ATK already, and in the second leg, do you get an advantage to prepare yourself better in the second leg against teams that you have already played? Okay. In second round, of course, all the teams will be better than the first round. But for us, it's very important. Not find a limit. All the games to improve, to change some details in tactical, to prepare different plans. In this, we have more options. At the end, the most important is to find the best way for the players, the best way for the team. No, at the end, repeat. We have a very good squad. Of course, I'm happy because we can prepare the team or we can prepare the game with all the players. At the end, we take the best decision. Of course, it's very important. All the fitness of the players or the feelings of the players, because some players are tired, some players are good. This is depend. But the last decision we take the last decision at 9 after the training, and the most important thinking like a team. Who is the best players tomorrow against ATK? This is the most important for us. In pre-season, we work with all the players because okay, for us, for example, in this week, it's difficult like a coach, because I don't have a lot of time to prepare against the game against ATK, and it's difficult to prepare with all the players with this game, But
at the end, this is the schedule, this is the situation, and then we take the best decision for everybody. I'm happy because all the players are ready. I'm happy because all the players are working, not only the substitutions with, for example, players out of the squad. Of course, I want to give opportunity with everybody, but at the end, it's only possible to play 11. And in this case, all the time I'm thinking in the best for the team. I feel good here, and it was easier to me to start playing this team because it's like a Spanish team, because the coach and also teammates and for there it was easy. Alberto, you think FC Goa is in a stronger position to face ATK Mohun Bagan in the second leg? Well, yes, we are fighting for the top position of the league, and this is an important match that right now, if we beat them, well, we will fight for this position, and that's what we're thinking about. And yes, of course, that we are in a good position right now, that we have to think about us, and doesn't matter right now the position. The important is in the finish of the league. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आता मारुया नदर गोंयच्या हवामानाचेर. गोंयांत बिरेस्तारा वातावरण सुकें आसलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या तापमानात तितलोसो बदल जालो ना. पणजे उण्यांत उण्या 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडले 5 दीस गोंयचे तापमान सुके आसतले अशें आसले तरी फुडल्या कांय दिसांनी वातावरणात बदल दिसून येता. नुस्तेकारां खातीर कसलीच शिटकावणी ना. पणजे सगळ्यांत उणे 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. वातावरण सुके आसतले. नुस्तेकारां खातीर कसलीच शिटकावणी ना. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. सांबाळुया भलायकी आनी मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.